नमस्कार, पळोवया प्राइम खबरो। बोळ जातकच जीसीएच्या कांय वांगड्यांचो युरोप टूर रद्द। असोसिएशनांतल्या दोन गटांमदल्या झगड्याक लागून बातमी मिडिया कडेन। जीसीए म्हणटा टूर केन्नाच थारायलो ना। मुख्यमंत्र्यान पयलीं आपल्या आमदारांचेर नदर दवरची, आपली खाती प्रशासन करप्शन फ्री करचें, मागीर एनजीओक दाखोवची बोटां। एक्टिविस्टांची मुख्यमंत्र्याक सणसणीत जाप। मायनिंगेंतल्या लोकांचे रिणावेले व्याज माफीचेर अजूनही सरकाराच्या हातांत कांयच ना। 15 जाली, आरबीआयची जाग ना। सहकारी बँकांचे 450 कोटी अडकले बंद मायनिंगांत। देशाबरोबर गोंयचे मुस्लिमांनी मोठे उमेदीन मनयली रमजान ईद। सकाळ सावन दर्गे, मशिदींनी नमाज, मुस्लिमाची एकामेकाक परबी। सगळ्यांक ईद मुबारक। बाजारात टोमाटाक पेटला उजो, पावले किलाक 60चेर। हॉर्टिकल्चरलाच्या भोंवत्या गाडयांचेर टोमाट मेळटले 38 रुपयांनी। येवजण बुधवारा सावन। खबरो विस्तारान। मुख्यमंत्र्यान पयलीं आपल्या आमदारांचेर नदर दवरची, आपली खाती आनी प्रशासन करप्शन फ्री करचें आनी उपरांत एनजीओक बोटां दाखोवची म्हूण एक्टिविस्टांनी मुख्यमंत्री पर्रीकाराक सणसणीत जाप दिल्या। पैसे करूंक लोकांक केशी घालून ब्लॅकमेल करपी एनजीओ आनी एक्टिविस्टांचो बंदोबस्त करूंक खासा कायदो करता म्हूण मुख्यमंत्री उलयला। असले एनजीओचे फंडिंग आनी तांच्या वेव्हाराचेर सरकार बारीक नदर दवरतलो म्हूण विधानसभेत मुख्यमंत्र्यान शिटकावणी दिल्या। Government servant, if he goes to any court, we will come with legislation, not during this assembly, after discussing with people that spurious and litigant by nature habit. काही जण SMS धाडटा, अत्यंत बदनामीकारक SMS असता। खरें म्हणजे आमची इन्व्हेस्टिगेशन करूंक जाय आनी हांव करतलो। कोणे कितले फ्लॅट घेतल्या पळय, खंयच्या बिल्डराक ब्लॅकमेल करून। मुख्यमंत्र्यान विधानसभेन एनजीओंचेर केल्ल्या विधानाचेर समाज वावुरप्यांनी अशी प्रतिक्रिया दिली की तेच्याच कॅबिनेटान असे कितलेशेच एमएलए आसा, तेजे एनजीओ आसा, तेजेर पयली कारवाई, तेजेर पयली इन्व्हेस्टिगेशन तांणी करचें। समाजान घडणारे वायट गजाली आसा तेजेर आवाज उठयता जाल्यार तेज्या फॅमिलीक तेज्या आनी सोदून काडून तेंचेर कारवाई करपाचें आज षडयंत्र अशें म्हणजे सुडाची भावना घेवन हे सरकार काम करता अशें लोकांची भावना जाल्ली आसा। There are provisions to deal with it. If somebody is blackmailing, there is a law which deals with blackmailing. Somebody is defaming, then there is a law which deals with defamation. I don't see why this extra interest in fighting NGOs. What the government actually needs to do is to fight corruption in its own department. I'm really surprised that every session Manohar Parrikar takes hours and hours speaking about me. Before he tries to point fingers at others, he should get his own house in order. There is rampant corruption in the government. There is rampant corruption amongst his ministers and MLAs. And Chief Minister himself should get his own house first in order. We have our democratic rights. We have our rights to protest. And I would also like to remind the Chief Minister that he used all these NGOs, activists and habitual litigants as he calls them, to try to come to power. And since these issues do not get addressed to the satisfaction of the vast majority of people, nobody says ki ye sagle vishay asa पळय ताका एक solution is a very simple solution and रोखडेच जातले पळय ते। पूण एक सिन्सिरिटी ऑफ अप्रोच जी आसा पळय ती अजून पर्यंत लोकांक दिसना आनी हो विश्वास जो सरकाराचेर ना पळय तो हो विश्वास काडटात लोक आनी ह्या लिटिगेटांचेर किंवा हे जे कोर्टान वतात पळय ते मनशाचेर तांचेर विश्वास दवरतात। प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी। निमणे ब्राझीलाक फुटबॉल पळोवपाक वचपी राजकारण्या भशेनच असोसिएशनाच्या पयशांचेर युरोप टूर करूंक भायर सरिल्ले जीसीएच्या वांगड्याक आपली ट्रीप रद्द करची पडली। ते बुधवारा भायर सरपाचे आशिल्ले। युरोपांतल्या क्रिकेटी कडेन संबंद नाशिल्ले जर्मनी, इटली आनी स्वित्झर्लंड सारख्या देशांनी गरज नासतना कांय वांगडी भोंवडी करपाक सोदतात म्हूण बोवाळ जाल्लो। ताचे उपरांत मिडियाचो दबाव आनी लोकांचो मूड पळोवन ही भोंवडी गुठलायली अशी माहिती जीसीएच्या गोपांतल्यान मेळ्ळ्या।
क्रिकेट खेळपी देशांतल्या क्रिकेटीचे परिस्थितीचो अभ्यास करपा खातीर चडशे फावट क्रिकेट संघटना विदेश दौरे करतात. पूण गोंयांत मात वेगळीच तरा. जीसीएच्या 5 वांगड्यांनी क्रिकेटी कडेन कसलोच संबंध नाशिल्ल्या जर्मनी, इटली आनी स्वित्झर्लंड सारख्या देशांनी भोंवडेचेर वचपाचो प्लान केल्लो आनी तोवूय बी जीसीएच्या पैशांचेर. Whatever money we have put in the infrastructure of the cricket has yielded results. Yes, थोडे पैसे आमकां ते एडमिनिस्ट्रेशन हाका वापरचे पडटात. This money is not of the taxpayers' money. This money we get as a grant from BCCI. BCCI itself sends this all. आता प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जो आमचो होता म्हणजे बाळू होता आणि चेतन होता, they are not going from GCA money. They are going because they are sent by BCCI. So if BCCI can send Balu and this, why we cannot send our players to see? पूण निमण्या खिणाक प्लान रद्द जालो. जीसीएचो वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर साळकार म्हणटा आपल्याक असल्या ट्रिपी विशीं म्हायती ना, पूण वर्सांत एक फावट जीसीए आपल्या वांगड्या खातीर असल्या ट्रिपींचेर पयसो मोडटा. संघटनेचो पयसो घेवन प्लान केल्ली ही ट्रीप रद्द जाली ती मात जीसीएच्याच वांगड्या मदल्या वादाक लागून. विदेश दौऱ्याची ही माहिती ताकाच लागून प्रुडंट आनी हेर मिडिया कडेन पावली. जीसीएतल्या सुत्रांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण विरोधी गटान मिडिया मेरेन विदेश दौऱ्याची म्हायती पावयली आनी मिडियाच्या चेपणाक लागून जीसीएन क्रिकेटीच्या नांवान फॉरेन ट्रिपीचो केल्लो प्लान रद्द केलो. भितरल्या वादाक लागून जीसीएतल्या अर्थीक गैरवेव्हारांची म्हायती मिडिया मेरेन पावल्या. अजाप म्हळ्यार दोनूय गटांतले वांगडी एकमेकांचेर अर्थीक गैरवेव्हाराचो आरोप करतात. जीसीएत चलिल्लो हो वाद एकूच गजाल सिद्ध करता, ती म्हळ्यार दयानंद नार्वेकाराक अध्यक्षपदा वयल्यान देंवयतकच स्वच्छ आनी शिश्टाचारी जीसीएचे वचन नवे समितीन गोंयकारांक दिल्लें, मात तें खंय तरी ड्रेसिंग रुमांत गुड्ड्याक पडलां अशें सध्या तरी दिसता. स्टुडंटा खातीर मुकेश कुमार आनी उदय परब. मंगळारा ईद जाली. गोंयच्या मुस्लिमांनी मोठे उमेदीन मंगळारा रमजान ईद मनयली. सगळे दर्गे आनी मशिदींनी सकाळ दनपारां नमाज जाले. ल्हान व्हड सगळे फांतोडेर मशिदींनी जमले. उपरांत मुस्लिमांनी एकामेकाक ईदाची परबी दिली. रमजाना निमतान म्हयन्याभराचो उपास ईदा दिसा सुट्टा. उपास सोडपाक शीर कुर्मा आनी बिर्याणी हे ईदाचे खाशेलेपण. पळयात गोंयकारांची ईद. ईद मुबारक, ईद मुबारक, सब लोगों को हमारा ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, सब लोगों को हमारा ईद मुबारक. ईदा दिसाचे आमी आसा स्पेशली आमचे स्पेशल आयटम म्हणटा ते शीर कुर्मा. शीर कुर्मा आमी करता. मागीर चिकन या मटन बिर्याणी आसता. मागीर वेरायटीज ऑफ वेज आसता. वेज कित्याक ह्या फावटी आतां श्रावण चालू जाल्लो आसा, त्या खातीर आमचे जे हिंदू भाव कोण आसा पळय ते नॉर्मली नॉन वेज खायना श्रावणान, त्या खातीर आमकां ते वेज दवरूंक पडटा. हज़ारों की तादाद में लोगों ने नमाज में शिरकत की और एक महीने के बाद जो रोज़ा रखने के बाद जो सेलिब्रेट मनाया जाता है, आज ईद मुबारक आपस में दी गई और इसी तरह खुशियों का इजहार किया गया. ईद मुबारक, ईद मुबारक. ईद उल फित्र की तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ. घेऊया एक विराम.